हांव बोडालकार आनी म्हगेले बारीकशें बिजनस चलता. हांव सदां मुगे मासा लागून येता. म्हाका एक मास मेळना आनी आमगे स्पेशली क्रिसमसा दीस क्रिसमस न्यू इयर आमकां कितें अड्र आसूं आम गोंयकारां आनी मुस्लिमां कितें अड्र आसूं दुसरे कॅटेगरी धंदो कोताय तेंकाय सगळें बंद कोराय न्ही. सगळे मीट प्रोडक्ट बंद कोराय. आमी क्रिसमसाक कितें अशें करून फुडें सदांची सगळे मुस्लिम भाव तशें हेचोय आख्खें गोंय बंद आहा. सगळे मीट प्रोडक्ट बंद कोराय. चिकनूय बंद कोराय, पोर्क बंद कोराय, मागीर दुसरेंय बंद कोराय. मटनूय तेंय बंद कोराय. ते इफेक्ट जायना. हे इफेक्ट जाता न्ही सगळ्यांक. मागीर आमकां एक कितें त्रास सगळ्यांक सगळीं गोंयकारां थंयचय पोतून वयताय. मास बंद म्हूण कित्याक बिफाकू प्रॉब्लेम बिफाकू प्रॉब्लेम कित्याक आमगे क्रिसमस हालपन आम मास जाय. आम ल्हानपणीसून मास खावन येयलो मनीस आनी आमगे रोयलो भाज कोन्न खाताले. भायली नासलो आमकां. आज हांव 50 इयर्स जालें म्हाका. आम मास खावन येयलो मनीस. आम नॉन वेजा भायर आम भाज खावन येयलो न्हय. आज सगळें मिसुरात जालो तर आमकांय एलावड कोराय न्ही मास व्हरपाकू. कोण गोंयकार चडशे येयनाय बट फॉरेनर. आतां आमी फॉरेनरांक कितें खावपाचें. ट्युरिजम स्टेट ही आमगेली. आज हें बीफ बंद केलां. आज शॉप येयल्या आनी मेन क्रिसमस टायमार तर अशें करून बंद जालें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातले. क्रिसमस टायमार आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातले आख्खे रेस्टॉरंटवाल्यांक. आय एम द रेस्टॉरंट ओनर. आय जस्ट वॉन्ट टू admit that it's going to be a bigger problem beef ना जाल्यार. खाली बिफू लागून न्हू बट हे अशें करून इश्यू जाताय. कम्युनल इश्यू जाताय. हे सगळे प्रॉब्लेम करपाचे आनी ट्युरिजम काबार जातले.